मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो झाले टाईम 6 जाली. सो 6:30 अशी आम्ही भायर सरतली आणि सगळी रेडी जाल्ली आसा. हे पळय बॅग बीन घेवन बसला ऋत्विक. न्हू हाय म्हण मरे. हाय गाय टू माय यूट्यूब चॅनल. हेका आनी आयज उठपाचें टेन्शन पडोंक ना न्हू शिना. उठलो बेगिना आनी आयज लायट ना. आयज 6 ते 2 पर्यंत न्ही. हय 2 पर्यंत लायट ना. सो जस्ट चपाती बीन केले कित्याक हेंकां ब्रेकफास्टाक जाय न्ही थंयसर. काल रातचे ब्रिंजल भाजी बीन केले आनी जस्ट तेंकांच पुरते चपाती केले. एक दोन मागीर तेमी थंयसर ब्रेकफास्ट करतले. ओके, म्हाका कांय खावंक मेळना. सो म्हाका लागला हांगा तान उदक पिवंकय दिसता, पण कांय जाणां अशें उदक भितर पिनाका म्हटलां. सो जाले आमी रेडी. जस्ट मम्मी उरला रेडी जावपाक. कितें बस या 6:30 पाव म्हटलां. तो फायल घेतली तुवें? फायलीन ते एडमिशन फॉर्म आसा. खंय जालो फायल? ते बॅग व्हायट कलर बॅग घेवन यो चल. हय तितून ते पेपर दाखोवंक जाय तेंकां. ओके, सो थोड्या वेळ मेळटा तुमकां. चला. सो शिवाता म्हटलें ते बाट टब बी व्हरून गाडयेन दवर म्हटलें. फक्त ते बॉक्स व्हरनाका, हयच व्हर. ते सगळें फिक्स करून दवर आनी डायरेक्टली फिक्स कर आनी गाडयेन घाल. बीबी येता. कितें येता? बीबी येता. बेबी येता म्हणून तूं उठलो आसता बेगिना. बेबी येता म्हणून. आनी कितें? आनी काय? मागीर तूं घेवन बसतलो मरे. हाय खेळटलो. खेळटलो खंय? हाय तो खेळचो ना, तो न्हिदतलो. असो. हे तें व्हरून दवर शिवना. वय उदकाची बाटली. हेतून हें आसा चपाती आनी भाजी. आं सांबाळून. आयज हॉस्पिटलान एडमीट जाता म्हणून काल म्हाका रातभर न्हीद ना. आनी म्हाका बीन येना. तुका न्हीद ना? रातभर कोणाक अशें म्हाका अशें न्हीद पडटालें, पण काल ना. तुका खबर आहा न्ही, आयज वयता म्हणटकीर न्हीद खंय पडटा. रोखडेंच जालें मागीर 5:30 कळकूच ना. ओके, मम्मी रेडी जावंक ना अजून. जस्ट देवा पांयां पडटा आनी भायर सरता. ओके. चालेल चला, तुम्ही बाहेर सरता. आम्ही टाईम झालो. जस्ट 10 मिनटं उरला. चला चल. सो हेंका म्हटलें थोडें सामान व्हरून दवर म्हटलें. ते दिसून ना तू ती फायल दी. हांव हाडटा. फायल दी तू. ते हांव हातीन दवरता. चल तुम्ही दवरून या. चला डायरेक्टली येऊ. जालें न्ही. चला येता. उगी राव. लिफ्ट ना. शीट. आता वचा आता तशेंच. लायट ना आनी अशी लिफ्ट ऑन आसता न्ही ते. वय सामान व्हरपाकच पुरो. वय तशें ना. थोडें दोन सामान व्हर. ना गे लायट आसल्यार लायट बी गेल्यार न्ही लिफ्ट आसता. जनरेटर आसता न्ही. हांगा पाहिजे कित्याक सगळें घेवन वचपाक पुरो सगळें सामान. चला भायर सरता आमी. आं हय पावली आमी. हांवें म्हटलें का आतां बॅग बीन कांय काडनाका. पयलीं रूम बूक करया. पयलीं म्हटलें रूम बूक करया, मागीर थंय सामान वयर हाड म्हटलें का. सद्या हेंकूच घेतलें आमी. म्हाका थारो ना तें बॅग घालसर न्हू रे. स्कूल बॅग. चल यो. ते पयलीं फायल दाखय. सो जस्ट न्ही आतां भितर घेतला. हालत पळयनाका आतां. जे कितें स्टार्टींग कितें प्रोसेस आसा पळय तें जाल्लें आसा. सो तेणें पांयाची काड म्हटलेलें. हें पळय हें हांव काडपाक विसरलें पांयाचें. तशें आतां आपल्यालें काडूंकूच जायना. हें पळय. मम्मी भितर गेला मरे. कितें केलें? आता गेला घेतला भितर मम्मी. बीबी काडटा. होय. ती बेबी येतली. मम्मी आई गाडी आई घेऊन ये. सर आई घेऊन ये. बॅग घेऊन या. तर गेला बीबी काडपाक. या पापू काडपाक. हॅपी आहा तू? आई बाबू येता मरे. हय. बेबी येता. कोण येता रे? हां गर्ल बॉय? आनी बॉय. गर्ल अँड बॉय. हाय.